मडगांव एका सांत पिरायेच्या चलयेचेर धांवत्या बशीत विनयभंग केल्ल्याचो एक धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयलो। ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी दुबावी डिक्सन हाका मडगांवच्यान अटक केल्या। एक 3:30 सुमार म्हाका भयणीचो म्हज्या कॉल येयलो बेगीन म्हापसा यो म्हणून। हांवें विचारलें ताका कितें जाला, मागीर ते म्हणपाक लागले एक मनीस आहा जो आपल्या सायडीक बसला आनी आपणा वांगडा मिसबिहेव करता, आपणाक टच करता अशें बीन सांगूंक लागले। पॅन्ट सकयल गेला आनी आपणाक प्रायवेट पार्ट बीन दाखयता, आपली इन्फॉर्मेशन बी काडटा अशें ते म्हणपाक लागले। मागीर हांवें ताका म्हटलें तूं बशींतले देव आनी सकयल राव, हांव येता थंयसर। आनी मागीर हांव थंयसर पावलो, तितल्यान तो मनीस तेच्या फाटल्यान फॉलो करूंक लागलो ताका। तो फॉलो करूंक लागलो, मागीर ते धांवले आनी तेणी म्हाका फोन केलो आनी बस स्टँडार ते मागीर सगळे लोकां आसले थंयसर वचून रावले। त्या मनशान आमकां पयलो येता तो आनी वचून दुसऱ्या बशीन बसलोलो। दुसऱ्या बशीन दुसऱ्या चेडवा वांगडा सायडीक बसलोलो। मागीर ताका लोकांनी पयले सगळ्यांनी आनी आमी ओडून काडलो ताका भायर। मागीर सगळ्या लोकांनी बीन धरलो ताका आनी पुलिसांक आपयला, पुलिसांनी ताका हाडला। आतां सुटलो जाल्यार फाल्यां आनी कोणा कडेन वचून तोच करतलो। हेज्या पयलीं कितक्या लोकां वांगडा केला तें कांय खबर ना तेजें। सो ताका लागून आमी स्ट्रिक्टली गोवा पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता की ताका भितरूच दवरप, कित्याक आमकां खबरूय ना तो म्हणटालो आपूण केला, आपली मिस्टेक जाली, आपल्याक सोड आता अशें म्हणून। पूण आमी ताका पुलीस स्टेशनाक हाडून हांगा भितर दवरता। सो आमी आतां इतकेंच रिक्वेस्ट करता की ताका भितर आहा तितूनच तशेंच दवरप, नाल्यार तो मेंटली स्टेबल ना जाल्यार त्या मनशाक खंय हितून पिशे हितूंतल्यानूच दवरून अशें हितून दवरप।